मोगाच्या बाबा भयणींनो, आज आमी पयले वाचपांत जाणवायची उतरां आयकल्यात, ताचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करुया. आनी उतरां भायर सोदतात एके फाराच्या मनांतलीं. हो फारिजेव आसलो धर्मानायल. लोक धर्मशास्त्री ताका मान रेस्पेद दितालेत. तो धर्मशास्त्रांक सांगता, हे मनशा पासून पयस रावात. तो जो वावर कोत्ता तो मनशाचो हो सोमतलो. तर हो वार देवाचो आसा जाल्यार तो केन्नाच सोमचो ना. खरेंच हे उतर जाणवाय आसा. जेजू आयलो संवसारांत बापान ताका धाडलोलो खास वावर करूंक. आनी हो वावर करून बापान ताका पाठिंबा दिल्लो. आनी हो वावर फुडें व्हरूंक जेजून आपणाक खास 12 शीस विचून काडलेलेत. आनी हो वार हे 12 शीस कोत्तालेत. आनी हो वार आजून चालू आसा. आनी हो वार आमी चालू दवरूंक जाय. आमचे जिणे वरवीं जोर कुटुंब, जोर संस्था मोगान एकवटान शांतीन जियेतात, तेन्ना आमी हो वार फुडें व्हरता. शुभपणान आमी एक खास मिलाग्रेची खबर आयकल्या. आनी हे खबरींक आमी आयकलां की जायतो लोक जेजूशी येतालेत. ताका बूक लागलेली, आत्म्यांची बूक आनी कुडीची बूक. जेजू हे दोनी बुको भागवयता, ताका शिकयता, ताका गिन्यान दिता, ताचें मन उजवाडटा आनी ताका कुडीची बूक भागवयता. भाव भयणींनो, संवसारांत जायते लोक भुकेल्ले आसतात. आत्म्याची बूक तांकां आसा, तशेंच कुडीची बूक आसा. थोडो वेळ शांत रावन आमी कशे तरेन ही ताची बूक आमकां भागोवंक येता, ताचेर जेजून आमकां गिन्यान दिवंक आमी खास देवा लागीं मागुया.